ग्रामपंचायत श्री जयेशबाब नाईक, आमच्यो विलेज पंचायतीचे उपसरपंच सौभाग्यवती रोहिणी नाईक, त्याचबरोबर पंच सदस्य आणि माजी सरपंच मंगेशबाब गावडे, हर्षाबाई गावडे, संजनाबाई गावडे, बाकीचे सगळे म्हणजे या सभागृहात उपस्थित असलेले सगळे मित्रमंडळी म्हणजे कार्यकर्ते तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज बरेचशे प्रश्न आणि मिडियाची स्पेक्युलेशन्स आशिल्ली की निवडणूक जाहीर जाल्ली आसा. गोविंद गावडे फाटल्या 2017 सावन अपक्ष आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून वावर करत असतानाच एकंदरीत राजकीय संघर्ष जवळजवळ 2007च्यान सुरू जाल्लो आशिल्लो आणि नंतर 2017 एक गोयच्या विधानसभेत आमदार म्हणून म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर म्हाका तांणी कौल दिल्लो आशिल्लो आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान वाड वडिलांच्या आशिर्वादान आज जवळजवळ 5 वर्सां जाली हांव भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान काम करत असतानाच म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचो विकास आणि म्हजे कडेन जी खाती जे आदरणीय दिग्वंत स्वर्गीय मुख्यमंत्री आदले श्री मनोहरबाब पर्रीकर हांणी एक जबाबदारी दिल्ली आशिल्ली आणि ती जबाबदारी आज सध्याचे विद्यमान जे मुख्यमंत्री जे आसात ते डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ह्या 4 खाती दिल्ली आशिल्ली. त्या 4 खात्यांक म्हजे पर्यंत हांवें योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि म्हज्या मतदारसंघा खातीर ज्यो काही गोष्टी मूलभूत सुविधा ज्यो निर्माण करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान रावन हांवें बऱ्योचश्यो काही गोष्टी कामां आज केल्ली आसा. आज एक असो एक वेळ आयिल्लो आसा की मुखावेली निवडणूक जी आसा ती मुखावेली निवडणूक स्वतंत्र वचप अपक्ष म्हणून वचप का खंयच्याय एका पक्षाक जॉईन जावन ताजेर निवडणूक लढप हो एक प्रश्न सातत्यान गेली 1 वर्स जालें म्हाकाय बरेचशा जाणांकडल्यान आशिल्लो राजकीय मळाचेर जे वावरणारे जे आशिल्ले आनी खास करून मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आशिल्ले. म्हजे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे निर्णय हांव सदांच तुमकां सगळ्यांक सांगतालो की म्हज्या कार्यकर्त्यांचो निर्णय हो म्हजो निर्णय आसतलो. तातूंत भितर म्हजे नंतर प्रस्ताव आणि अशा तरेचो एक विशय म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हजे मुखार मांडिल्लो आसा. म्हजे बरोबर ह्या ज्या संबंध ह्या व्यासपीठाचेर आसात तांचे म्हणणें तेंच आसा की आमी खंयच्याच पक्षाचो आधार घेनासतनाच गोंयच्या राजकारणान आमी प्रवेश केल्लो आशिल्लो आणि म्हणूनच आज अशें एक गोंयच्या संबंध गोंयचें एक सुद्दां एक लक्ष आसा की गोविंद गावडे प्रिय मतदारसंघांतल्यान इंडिपेंडंट लढटलो का स्वतंत्र का खंयच्या पक्षाचो आधार घेतलो. एक गोष्ट वास्तवीक म्हजे कार्यकर्ते सांगतात की आणि ज्या तरेन फाटल्या 2 तारखेक म्हजी एक जाहीर सभा एक रॅली जाल्ली आशिल्ली तातूंतल्यान एक दिसून येता की असंख्य कार्यकर्ते आणि असंख्य मतदार जे आसात ते म्हज्या मोगाक लागून आमच्या प्रिय मतदारसंघांतल्यान जो विकास केल्लो आसा त्या विकासाक लागून म्हाका पूर्णपणे पाठिंबा दिवपाक आयिल्ले आशिल्ले. रखरखत्या वताचेर सुद्दां ताणेन खुर्च्यो नासतना सुद्दां उबेंनी जवळ जवळ 3 तास म्हजे बरोबर मार्गक्रमण म्हजे बरोबर रॅली खातीर आणि नंतर जाहीर सभेक तेजें रुपांतर जावन आमी आमचो समारोप केल्लो आशिल्लो. आणि ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो ह्या सगळ्या मतदारांचो आदर म्हाका आसा आणि तांच्यांनी एक सांगिल्लें आशिल्लें आमी तुजे बरोबर आसा. आणि म्हणूनच एक अपक्ष म्हणून काम करता आसतना खूब खुशी दिसली कारण खंयच्याच दबावाक नाशिल्लो, खंयच्याच निर्णय म्हजो स्वतंत्र घेवपाक शकतलो आणि म्हजें पिंडूच तशें आसा की म्हाका म्हजें मत जें कितें आसा तें हांव वेवस्थीतपणान आज पर्यंत मांडीत आयिल्लो आसा, सरळ उलयलेलो आसा आणि असोच मुखार वचपा खातीरूच हांवें आज एक कार्यकर्त्यांचो आदर आणि परत एकदा आमी एक निर्णय घेतिल्लो आसा की मुखावेली जी निवडणूक जी आसा 14 फेब्रुवारीची निवडणूक जावपाची आसा. 21 तारखेच्यान ताजें नोटिफिकेशन जाहीर जातलें आमगे नॉमिनेशन भरपाचें आसा. तातूंतल्यान हांवें असो एक निर्णय घेतिल्लो आसा की मुखावेली निवडणूक जी आसा ती
भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर निवडणूक लढपाचें हांवें ठरलेलें आसा. हांवें म्हणून म्हजे कार्यकर्त्यांचा मान आनी सन्मान दिवन हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. ह्या संदर्भान म्हाका मंत्रीपदाचो राजीनामा दिवचो पडटलो, म्हाका आमदारकीचो राजीनामा दिवचो पडटलो आनी नंतर म्हजो पक्ष प्रवेश आसतलो. आज बरोबर 3 वरांचेर हांव म्हजो आमदारकीचो राजीनामा आमच्या स्पीकर जे आसा तांचे कडेन हांव संपर्क करतलो आनी तदनंतर बरोबर 4 वरांचेर भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश करपाचो असो म्हाजो मानस आसा. तुमी गेली कित्येक 5 वर्सां आनी ताचे पयलू सुद्दां म्हजे फाटल्यान सातत्यान उबे रावले. त्या बद्दल हांव पत्रकारांचे खूब मना पासून आभार व्यक्त करतां. असोच तेंको असोच सपोर्ट म्हजो मुखार तुमचो आसतलो अशें हांव अपेक्षा बाळगितां. आज परत एकदां नमूद करता आसतनाच भारतीय जनता पक्षाचे जे आदरणीय जे अध्यक्ष आसात त्यांनी म्हज्या रॅलीचे 1 दीस पयलो एक निमंत्रण दिल्लें आशिल्लें की गोविंद गावडे जर भारतीय जनता पक्षाक जर येतात जाल्यार ताचें स्वागत आसा, ताका आमी तिकीट दितले आनी त्या खातीर आमी आभार व्यक्त केल्लेच आसा. एक गोष्ट हांव सदां लक्षांत दवरपाक सोदतां की भारतीय जनता पक्षाचे बरोबर म्हजे वैयक्तीक जो एक संपर्क जो आसा तो संपर्क खूब आसा, विश्लेशणां खूब आसा, तें हांव ह्या वेळाचेर तुमचे कडेन कांय उलयना. पूण कार्यकर्त्यांचो आदर आनी कार्यकर्त्यांनी म्हजेर दवरलो विश्वासाच्या दृश्टिकोनान आनी भवितव्याच्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचो एक विकास जावचो, एकंदरीत गोंयकारांच्या दुसरे मतदारसंघान वचून म्हाका काम करपाक संधी मेळची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हांवें हो निर्णय घेतिल्लो आसा. कारण इंडिपेंडंट रावप म्हणल्यार त्या मतदारसंघा पुरतो मर्यादीत उरप आनी पूण म्हजे एक लोकां खातीर, कारण हांव चळवळींतल्यान आयिल्लो भुरगो आसा आनी त्या चळवळीचो कितें तरी फायदो घेवन बाकीच्या लोकांक ताचो फायदो जातलो काय कितें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हो पक्षाच्या निवडणुकीत तिकेटीचेर निवडणूक लडोवपाची असो हांवें आज निर्णय घेतिल्लो आसा. समस्त गोमंतकीयांनी म्हज्या इंडिपेंडंट उमेदवारी खातीर बरोचसो गेले प्रत्येक फावटी तेंको दिल्लो, तेंचे खातीर हांव खूब आभार व्यक्त करतां. कारण ज्या वेळाचेर हांव निवडणूक लडपाक आशिल्लो त्या वेळाचेर समस्त गोंयचे प्रत्येक काना कोपऱ्यांतल्यान म्हजे बरोबर आशिल्ले, न कळत म्हजे बरोबर उपस्थित न रावता सुद्दां तांचे सोयरेदेराक त्यांनी सांगिल्लें तांचे हांव खूब उपकारी आसा आनी असोच मोग असोच तेंको हे फुडें आसतलो अशें हांव गृहीत धरतां. कारण म्हाका एक खबर आसा की प्रत्येक जे गोमंतकीयाचे जे विचार जे आसात ते वेगळे वेगळे आसपाक शकता, भिन्न भिन्न आसपाक शकता आनी म्हणूनच एकंदरीत गोंयचो आनी एकंदरीत म्हज्या प्रिय मतदारसंघाचो आनी जे म्हाका मुखार जे हांवें स्वप्न दवरलेलें आसा तें स्वप्न साकार करपा खातीर आज ह्या निर्णया कडेन हांव पाविल्लो आसा. तुमचें जें प्रत्येक फावटी म्हाका जो एक प्रश्न आसतलो त्या प्रश्नाक आज उत्तर दिवता आसतना म्हाका खूब अत्यानंद जाता. त्या बद्दल जे म्हाजे सहकारी जे कलीग जे आशिल्ले, खास करून ब्युरोक्रेट्सांनी म्हाका मतदारसंघांनी म्हजी खातीं मुखार व्हरपा खातीर आधार केल्लो आसा, तेंचो हांव आभार व्यक्त करतां. ह्या गोंयांतलो प्रत्येक घटक आनी वेगळे पक्षाचे सुद्दां हांव तेंचे खूब आभार व्यक्त करतलो. कारण ज्या वेळाचेर हांव विधानसभेत सुद्दां ज्या वेळाचेर हांव उबो आसतलो तेन्ना विरोधकांनी सुद्दां म्हाका समर्थन दिल्लें आशिल्लें, वेगळे वेगळे पक्ष. कारण हांव एक गोश्ट हांव सदांच सांगता की म्हजें राजकीय कारकिर्द आसा ते सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या मुळे मुखार आसा आनी म्हणूनच सगळ्यांक घेवन मुखार वचपाचो म्हजो मानस आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज हो हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. खुबशे भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर सोडून वयता, जशे की मायकल, कालूस, एलिना, प्रवीण झांटये सोडून वयता. तुमी कितले योग्य दिसता की बीजेपी तो त्यांचो वैयक्तीक प्रश्न आसा, तांचे एनालिसीस आसपाक शकता, म्हजे स्वताचे एनालिसीस आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या भारतीय जनता पक्षान म्हाका गेली कित्येक 5 वर्सां तेंको दिल्लो आसा, जो म्हजो प्रिय मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर हांव लॉयल आसा. पयलूय लॉयल आशिल्लो, हांव सातत्यान तुमकां सांगतालो आनी म्हणून त्या लॉयलिटीचे सिन्सिरिटी भितर रावन हांवें हो निर्णय आज घेतिल्लो आसा. बाकीचे कोण सोडून वतात, कोण भितर येतात, ताका म्हजे कडेन अजून पर्यंत तांचे कडेन नातें ना, पूण मुखार तें नातें जुळटलें अशें म्हाका एक अपेक्षा आसा. पण डेफिनेटली ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाचे हांवें तेन्ना प्रवेश केला, म्हजी जबाबदारी आसा की भारतीय जनता पक्षाचे मॅक्झिमम जे उमेदवार जे आसात ते निवडून हाडपा खातीर म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें आनी मुखावेलें सरकार जें आसा तें सरकार भारतीय जनता पक्षाक घडोवपा खातीर म्हाजो आधार आनी म्हजो तेंको सातत्यान आसतलो. गोविंद, भारतीय जनता पार्टीचे जे वर्कर्स आसा
त्यांनी फाटल्या आठवड्यात सदानंद तानावडेक मेळून तुमकां घेवचें न्ही अशें म्हणून सांगिल्लें. तर हाजे तुमकां कितें अडथळो निर्माण जातलो? अडथळो जर निर्माण जर जाल्लो आसलो न्ही जाल्यार हांव निर्णय घेवचोच नाशिल्लो. कारण भारतीय जनता पक्षाचे म्हाका दिसता हे म्हज्याच मतदारसंघांत न्ही. एक गोश्ट म्हाका तुमकां सांगपाक जाय की ज्या वेळाचेर अपक्ष म्हणून हांव उमेदवार जेन्ना 2017 जेन्ना आशिल्लो त्या वेळाचेर हे लोक आमचे बरोबर नाशिल्ले. हे लोक वेगळे कडेन आशिल्लो. सो म्हाका तो असो कांय फरक पडना. पूण म्हाका म्हाजे प्रिय मतदारसंघाचे जे भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते जे आसात आनी त्याच बरोबर जे मतदार जे आसात म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की ते म्हजे फाटल्यान रावतले. तर तुम्ही सांगले की तुमचे मतदार तुम्ही जायते हे केला काम केलं तर किती करून तुमका बीजेपी वचपाक इंडिपेंडंट तुम्ही कॉन्फिडंट नाही, सरकार ह्या नात्यान इंडिपेंडंट म्हणून हांवें म्हणलं न्ही की म्हाका म्हज्या मतदारसंघाच्या बरोबरूच बाकीच्या मतदारसंघांत सुद्दां जसो मतदारसंघ हांवें डेव्हलप केल्लो आसा तसोच म्हाका मुखार वचपाक. कारण इंडिव्हिज्युअल म्हणल्यार बाकीचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसात थंय हांव कांय पावलां मारपाक शकना. आनी म्हणूनच म्हजे बरोबरूच हांव म्हज्या वैयक्तीक मतदारसंघा बरोबरूच न्ही बाकीच्या मतदारसंघांत सुद्दां जे म्हजे काही वर्चस्व आसा त्या आनी बरेचशे काही गोश्टी लोक म्हज्या भारतीय जनता म्हजे संपर्क आसल्या कारणान काणकोण ते पेडणे पर्यंत आणि त्या सारक्यान 70 टू मुळगांव पर्यंत बरोचसो संपर्क आसा. आणि त्या दृष्टिकोनात तांकांय पर्यंत एक मित्रत्वाचें नातें जोडचें आणि थोडें हें जें आसा तें झाड जें आसा तें मोठें जावचें ह्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो पण निर्णय जावन आसा. गोविंद बाब, तुम्ही आत्ता म्हणे की अपक्ष म्हणून तुमचेर कांय दबाव नाशिल्लो, त्याच प्रमाणे तुम्ही तुमची डिसिजनां घेवपाक फ्री आशिल्ले. तर भारतीय जनता पार्टीन वतकच ही बंधनां तुमचेर येतली अशी दिसता? ना, म्हाका दिसना. कारण कित्याक सांग, हांव आज पर्यंत इतलो लॉयल आसा आनी म्हागेलो एक स्वभाव आसा तो कितें आसूं की हांव रोखठोक आसा. जें म्हाका दिसता जें मातसो चुकता तें हांव दाखोवन दिता. आनी हें आज पर्यंत हांवें म्हज्या ह्या कारकिर्दीक हांवें केल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता म्हाज्या स्वभावा प्रमाणे म्हाका त्यो कांय गोश्टी डिफिकल्ट जातल्यो आसा. पार्टीचे प्रियोरचे कार्यकर्ते मेळ्ळे तेंच्यांनी अशें म्हणलें की तुमी अशें म्हटलां की बीजेपीचे जे वोट आसा ते तुमकां पडूं नाशिल्ले म्हणून ह्या गजाली कडेन कशें केन्ना पडूं नाशिल्लें अशें ते म्हणटात की तुमी अशें म्हणलें गजाली अशें खंय आसा. पळय, जेन्ना विरोधकाक किंवा कोण जर मुखार जर वता ताजे पांय ओडपा खातीर जेन्ना कोण तरी मुखार सरता पळय त्या वेळाचेर हें म्हणटलेच न्ही. असो आज मिडिया कडेन एक स्टेटमेंट आसा काय म्हणून म्हाका आज जे भारतीय जनता पक्षाचे म्हाजे 7 पंचायत आसात. सरपंच जेन्ना निवडणूक जाली विलेज पंचायत तातूंत सगळ्यांत जर प्रिफरन्स आमचो सुनील बाब बोमकर एकटो सोडलो जाल्यार सगळ्या रिप्रेझेंटेशन हांवें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक दिल्लें आशिल्लें. खंय प्रश्न आयलो हो? हेंकां कितें जाल्लें आसा, हेंची सद्या तांकां कोण वाली ना, तांचो कोण वालोर ना म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी उलयता. वालोर ना ते उलयता. आज पर्यंत हांवें म्हज्या कार्यालयांत तो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो किंवा तो काँग्रेसचो कार्यकर्तो MGPचो कार्यकर्तो अशें हांवें डिफरन्सीस कांय ना केले ना. म्हज्या ऑफिसान म्हज्या घरा कडेन म्हज्या सगळ्या कडेन हांवें सगळ्यांचें स्वागत केलें आसा. हांव ठामपणेन सांगपाक सोदतां की म्हज्या समर्थकां पेक्षा आज विरोधकांक हांवें चड मान दिल्लो आसा. हे विटनेस जावन आसा. हे प्रियोरचे मतदारसंघाचे तुमी एक सर्वे करून पळयात. जाका एक आस्त आसा निवडणुकी पुरते आयले म्हणून तूं राजकारणाक जिखपाक शकना किंवा राजकारणाचे ताका समाजकारणाची जोड आसची पडटा. आनी समाजकारणाची जेन्ना जोड आसा तेन्नाच बरे तरेचें राजकारण करपाक शकता. हें हांवें आज पिरवणाक दाखोवन दिल्लें आसा. एज फार एज म्हजेर जसो इनजस्टीस जाता तो पर्यंत हांव म्हणटलो न्ही लॉयल्टी. सी आतां तो जर नंतरचो प्रश्न जावन म्हाका खबर आसा म्हणून हांवें सगळे काही गोश्टी निर्णय घेतला. डेफिनेटली उरतली आनी लॉयल्टी उरतली म्हणून काही गोश्टी आमी प्रवेश केल्लो आसा. या आपल्या यापैकी कोण विरोध करता तांणी सपोर्ट करून 2017 तुम्ही म्हटलं तुम्ही तुझे 2017 तुमका बीजेपी मंडळान सपोर्ट करून नो हांवें बीजेपी मंडळान अशें म्हणूना. पण ह्या मंडळाचेच मेंबर खंयचे मंडळाचे मेंबर? तुमका विरोध करता खंयचे मंडळाचे? आठवडे आयिल्ले ते कितले म्हाकाय सांग. जे कोणाक उमेदवार तांचो कोण उमेदवार सांग. कोण तो सांग न्ही. तूं सांग न्ही. हू इज द कॅन्डिडेट? Who is the candidate? That's what. They are recommending some name. Who is that person?
असा सांगला मी कोण. हू इज दॅट पर्सन? आय एम आस्किंग यू नो, हू इज दॅट पर्सन? संदीप, तू त्याका विचार की बाबा, वॉज ही विथ अस वेन द मनोहरबाब पर्रीकर अँड द बीजेपी हॅज सपोर्टेड मी विथ मी? तसे ते तुमचेर आरोप करता तुम्ही मध्ये ग्रुप 6 ग्रुप 4 आणि ते- खंयचे ग्रुप 4? आम्ही ग्रुप 6 केलो. एक गोष्ट लक्षात दवरात, म्हाका दिसता मिडिया सगळे विटनेस आसा. आज गोविंद गावडे आसा म्हणून भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री आसा, आणि इट इज क्लियरली मेन्शन ऑन द मनोहर पर्रीकराचें जे ऑटोबा बरयला पळय न्ही, पुस्तक बरयला पळय न्ही, ताजेर मेन्शन केल्लें आसा. आय एम द फर्स्ट पर्सन. हे जे लोक जे आसात पळय, शिरोडा मतदारसंघात हांव इंडिपेंडंट जावन सुद्दां कितें हांवें काम केल्लें आसा हें तुमी सगळें खबर आसा. ह्या लोकांच्या एलिगेशनाचेर हांव जाप कित्याक दिता? आय एम लॉयल. ह्या लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. तुका दिसना की हे प्रश्न तुम्ही तांकां विचारपाक नाशिल्ले? कारण ज्या वेळाचेर आमकां आपोवन मेळ्ळे त्या वेळाचेर वेगळोच मुख्यमंत्री जावपाक आशिल्लो. आय एम द ओनली पर्सन फर्स्ट. बाकी सगळ्यांनी मागीर आवाज करूं, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. शिरोडा मतदारसंघात गोविंद गावडे जर वचून आशिल्लो तो भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार ताणें दिल्लो म्हणून हांव जिखून हाडपाक ताका गेलो न्ही. तें म्हजें काम न्ही. त्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षा खातीर हांवें काम करूं ना. ह्या लोकांनी काम केलें. लोकांनी काम करून आता कित्याक दाखवता? कोण ते? केन्ना तरी विचारलो ना. कोण? म्हाका कित्याक विचारपाक जाय? आता तू बीजेपीचो जातो. सो ते मागीर पळोवया. आतां अजून जावं ना, जावपाचें आसा. मागीर तेन्ना विचार. तेंच्या दाखयली न्हू. ते मागीर पळोवया न्ही रे कितें आसता तें. साडे म्हणल्यार जालो न्हू तूं. ते मागीर पळोवया न्ही रे कितें आसता तें. मागीर पळोवया कितें आसता. जे भाजपचे मंडळी आहा तेणी सांगला की जर गोविंद बीजेपीन येता जाल्यार आमचो इंडिपेंडंट आसतलो तो संदीप हेगडे. वोट्स डिवायड. आय डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम. आणि ह्या लोकशाहीक प्रत्येकाक अधिकार आसा निवडणूक लढपा खातीर. म्हाका कोणाचोच कांय विशय ना. प्रत्येकान रावचें. आनी दोग तीग जाणांक सुद्दां रावले जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही जेन्ना बीजेपी जॉईन करता तुमचो जो मार्जिन आसा तो वाडपाचो सो दिसता तुमकां, जो गेल्या इलेक्शनाक आशिल्लो तो? ताचेर आत्तां कित्याक उलोवया. पूण आय एम कॉन्फिडंट. म्हाका भारतीय जनता पक्षाचे हांव प्रवेश सुद्दां करनाशिल्ले. माय विक्टरी इज 100% आसा. आनी हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी तितून विशय कितें मार्जीन वाडटलो नंतर तें वाडटलो. पूण डेफिनेटली काही गोष्टी वाडो ना वाडो, पूण म्हजें टार्गेट जें आसा तें टार्गेट हांव अचीव करतलो. कारण हांव टार्गेट ओरिएंटेड जावन आसा. But what is your confidence, your development, your joining of BJP party, or what it is? कितें? Your confidence level. Your victory. विक्टरी पॉयंट ऑफ व्यू इज हांव ऑलरेडी तुमकां सांगिल्लें आसा. विक्टरी खातीर एटलिस्ट ह्या टर्मा तरी कोण हाडोवपाक शकना. एज अ गोविंद गावडे म्हणून पीपल वील वोट मी. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल कोण रावता. म्हाका खंयचे उमेदवार हांवें आज पर्यंत म्हज्या राजकीय कारकिर्दीत कोणाचेरूच राजकारणात जावन टिका केली ना. हांव कितें करतलो, म्हाका कितें करपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान. गोविंद बाब, एज अ इंडिपेंडंट MLA आणि मिनिस्टर तुमकां कितें लिमिटेशन्स आशिल्ली आनी ती तुमकां अशें दिसता की पार्टीन वतकच ती लिमिटेशन्स वतली इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट इंडिपेंडंट? तशें कांय ना. तशें त्या गोष्टीचेर तसं कांय ना. तुम्ही म्हटले की तुमकां इन्वायट केले बीजेपीन म्हणून. Yeah. सो तुमकां लास्ट टायम तुमी इंडिपेंडंट आशिल्ले तेन्ना तुमकां मिनिस्टर ऑफ वर्क केली जॉईन जाता. सो इन्वायट तुमी नेक्स्ट टायम म्हाका मिनिस्टर ऑफ वर्क केली अशें आता कितें? तुम्ही मिनिस्ट्रीन पळय, असता. हांवें फाटल्या फावटी सुद्दां ज्या त्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रीकराक जेन्ना हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो लेटर ऑफ कन्सेंट दिलो तेन्ना हे टर्म्साचेर सुद्दां म्हाका दिसता फर्स्ट पर्सन गोविंद गावडे टू गिव अ लेटर ऑफ कन्सेंट टू द मनोहरबाब पर्रीकर टू फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. अशा वेळाचेर हांवें सुद्दां मनोहरबाब पर्रीकर हॅज गिवन मी अ रिवॉर्ड ऑन माय सिन्सिरिटी, ऑन माय लॉयल्टी अँड ऑन माय मेरीट. लक्षात, मेरीट काउंट्स ओवर हियर. आनी आज पर्यंत हांव जो हांगा जो पावलो आसा पळय न्ही तो मेरिटाचेर पाविल्लो आसा. आनी ज्या मनशा कडेन मेरीट आहा त्या वेळाचेर तुजे प्रश्ना कडेन येता तर मेरिटाचेर कन्सिडर करून डेफिनेटली काही गोष्टी मेरीट कन्सिडर प्रत्येक कडेन जाता अशें म्हाका So दिसता. you are telling BJP to consider you as on your. No, I am not telling to BJP. I am telling to you all people. म्हटलं की तुमच्या चारही खात्यावर तुम्ही न्याय निभावण्याचा प्रयत्न केला. हा. तुम्ही कला अकादमीच्या बाबतीत निर्णय घेतला तो खूपच वादग्रस्त ठरलो. विरोधकांकडून कोर्टात वयचे पडले आणि आजूय ती कला अकादमी लोकांना वापरूंक मेळना अशें प्रश्न आसा. वादग्रस्त कसो जाल्लो आसा म्हाका दिसता. तूं म्हाजे बरोबर कितलो आयलो म्हाका पत्रकार हांगसर विटनेस आसा. पत्रकारांनी लायव्ह त्या कला अकादमीची वस्तुस्थिती दाखयलेली आशिल्ली. बींग यू एज अ रिपोर्टर फाल्यां सकाळी हेंच एलिगेशन
कोर्टान जे कोण गेल्या पळय न्ही तांकां राजकारणाचो स्वार्थ आसा म्हणून ते कोर्टान गेल्ले आसा. तांकां सरकारान काडून उडयल्लो म्हणून तांकां कोर्टान गेल्ले आसात. एक कलाकारान अशें सांगचें की गोविंद गावडेन जो कला अकादेमीचो रिनोव्हेशनाचो जो प्रस्ताव घेतिल्लो आसा तो चुकीचो आसा. राजकीय पार्टीचो हांगसर संबंध ना. राजकीय पार्टी आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर राजकारणा करपा खातीर एलिगेशन करतलेच करतले. आज पर्यंत खंयचे एका कलाकारान एलिगेशन केलां तर एज अ पत्रकार म्हणून हांव तुका विचारता, तुका कितें दिसता किंवा तुमकां कितें दिसता? डू यू थिंक दॅट? कारण तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा म्हणजे ती कला अकादेमी घेवन पडची आनी तितूनच्यान फाल्यां सकाळी जे रसीक जन जे आशिल्ले तांकां जर कितें जर जालें जाल्यार जबाबदारी कोण कोर्टान गेले ते घेतले? कोण ऑब्जेक्शन आसा ते घेतले? कोण घेतले? कारण रायकर बाबान म्हाका दिसता बरेचश्यो काही गोष्टी तेजेर स्पश्टीकरण दिल्लें नाशिल्लें. कारण एक बाजू आयकोन काही गोष्टी उलोवपाक जायना की म्हाका दिसता तेगेला नवीन टायम्साचेर हांवें कॉलम वाचिल्लो आशिल्लो. ही हॅज गिवन एवरी आन्सर टू ईच अँड एवरी विरोधकांनी जे क्वेश्चन रेज केले. बीजेपी वांगडातून 5 वर्सां आशिल्ले आंबेडकरच्या कार्यक्रमांत अमित शाह बी तेंच्या बरोबर वचले. ताका लागून तुमी बीजेपी वयतले अशें दिसता. पूण आतां तूं बीजेपी वचपाचो खास निर्णय घेतला. तुमचे फुडेवयचे काही समर्थक नाराज वगैरे अशें कितें आसा? ताजेर हांवें ऑलरेडी उत्तर दिलें. म्हाका तूं आत्तां हांवें तें म्हाका नाराज जावपाचें हो राजकारणाचो एक भाग जावन आसा. प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक काम आपूण आपल्याक काम करतलो, आपल्याक तिकीट मेळना. हें पॉलिटिक्स त्या पक्षाचें डिसिजन आसता कोणाक तिकेट दिवपाचें कोणाक तिकेट दिवपाक. म्हाका हांव भारतीय जनता पक्षाक वच म्हणून हांव येता अशें म्हणून हांवें भारतीय जनता पक्षाक सांगलें. भारतीय जनता पक्ष हॅज गिवन एन इन्विटेशन टू जॉइन टू द बीजेपी पार्टी आनी इट इज द बीजेपीज पार्टीज लिडरशीप टू कन्विन्स ऑल दोज पीपल. हो विशय आसा. तुम्ही एक कलाकार आणि तुम्ही कलाकार आणि तुमकां आर्ट एंड कल्चर मेळा म्हणजे हो दुग्ध शर्करा योग. वुड यू लायक टू कंटिन्यू इट म्हणजे काम आवडले ती करपाक? न्ही म्हणजे फुडें जर तुमकां इट इज माय पॅशन. डेफिनेटली माय फायनल आन्सर टू डेफिनेटली इट इज माय पॅशन. आनी पॅशन ज्या मनशा कडेन आसता पळय ताका कोण आडोवपाक शकना. येत्या निवडणुकीत बीजेपी बहुमत मेळटलें अशें तुमकां? डेफिनेटली मेळटलें. ज्या वेळाचेर आमी जेन्ना प्रवेश केला तेन्ना आमी प्रवेश बेश्टोच करूं ना. डेफिनेटली मेळटलें. हांव फिगर सांगना. हांव त्या बाकीच्या भशेन उलोवपा ना. बट डेफिनेटली बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म. पळय रे हांव उलयतां हांव सांगता हांव म्हजें आज पर्यंत हांव म्हजें वैयक्तीक मत सांगता तुका. बाकीचे सुद्दां बीजेपी सुद्दां उलयले न्ही प्रत्येकाचे प्रेडिक्शन आसता. फिगर कितले पडटले हें कितलें पडटलें तशें आसता. पूण हांव म्हजें वैयक्तीक मत आसा. हांव फिगर तुका सांगना. बट वी आर गोइंग टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट. दॅट्स ऑल. डेफिनेटली हय हय विक्टरी इंडिपेंडंट सुद्दां रावल्यार म्हजी विक्टरी आशिल्ली. कांयच इशूच ना. कारण तुवें पळयलें मरे येदो वयल्यान कारण हांवें लोकां खातीर काम केलें. हांव लोकांच्या दारान आसा. ऑफिसांनी बसून हांवें केन्नाच लोकां खातीर ऑर्डरी सोडली ना. हें प्रत्येक प्रिय मतदारसंघाचे एक घरांतल्या मनशाक खबर आहा. इवन आज विरोधक सुद्दां उलयता. विरोधक जे म्हाजे विरोधक कोण राजकीय एम्बिशन आहा तो उलोवपा ना. म्हणजे म्हाका मतां मारूं नाशिल्लीं पण तांकां आज कळोवन चुकिल्लें आसा की आमी काही गोश्टी चुको केल्यो. पूण ह्या फावटी तुमकां कळटलें की कितलीं मतां गोविंद गावडे घेतलो. हांव कोणाचेर बाण मारता. ओके आनी कितें? येस सर येस सर. When you said your victory is the purpose conclusion, तुम्ही म्हटलं की आपली victory यहां आहे. I will win the election येता ते. आणि what is your target? तुम्ही म्हटलं ना आपलं टार्गेट असं. कितें? तुमचं एक टार्गेट हा म्हटलं. हांव जेन्ना वेळाचेर हांव भारतीय जनता पक्षाक जेन्ना रितसर हांव जॉइन करतलो त्या वेळाचेर हांव तुका टार्गेट हांव तुमकां पयलोच दितलो फिगर. कारण फाटले फावटी हांवें म्हाका अशें मडगांवचे रिपोर्टर कोण नाशिल्ले. ज्या वेळार हांव कावंटिंगा भितर वतालो त्या वेळाचेर हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव 4000+ वोटांनी जिखून येतलो आनी तुमकां सांगतलो. आय गॉट 4886 वोट्स. हो म्हाजो कॉन्फिडंट आहा. मागीर आनीक कितें सांगतलो पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें बिफोर कावंटिंग स्टार्ट. हांव सांगता पळय तुमकां तेजे पयलूच सांगतलो तुमकां. मागीर गोंयकार आसात न्ही रे. डेफिनेटली आसा. गोंयकार ना जाल्यार कोण आसतलो बीजेपी बरोबर? कोणाक? म्हाका जॉब कोणी कांय ना. म्हाका कांय खबर ना तेजेर हांव काय उलोवपाक. कुयज मी हांवच अनएम्प्लॉयड आहा. हांव अनएम्प्लॉयड आहा.
त्या दृष्टिकोनाचो प्रश्न कितें जॉब हो मेरिटाचेर मेळटा हांव सदांच पॉलिटिकली एम्प्लॉयड या दॅट इज दॅट पॉलिटिकली एम्प्लॉयड पण ताणें म्हटलं तुका जॉब कितले दिले तुम्ही किती दिले लोकांना? कोणाक हांवें कोणाक दिवना जो रिक्वायरमेंट जो प्रत्येक डिपार्टमेंटान जो आसा तो आमी फूल हें केल्लो आसा भरिल्लो आसा तो नंबर वाईज नंबर वायज म्हळ्यार म्हज्या डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट तुका इट इज कमिंग क्लोज टू 280 260 रायट म्हाजें डिपार्टमेंट बारीक न्ही ती ओके आनी कितें आशिल्लें तुम्ही कितें टर्म्स कंडिशन बी घातलेली काय ना राजा काय ते टर्म्स एंड कंडिशन मागीर पळोवपाचें पळय हांवें म्हणलां टर्म्स मेरीट आय ऑलवेज स्टँड विथ मेरीट प्रत्येकाक दिसता मेरिटा प्रमाणे जर कोणाक जर कितल्यो दिवपाक जाय हांव तें स्वागत करता Sir, but I can understand in education, but what is merit in politics? In today's पॉलिटिक्सान सुद्दां मेरीट आसपाक जाय पॉलिटिक्सान सुद्दां मेरीट आसपाक जाय merit, हां माहिती तें म्हाका खबर ना ताका तूं विचार कलेक्ट जालें कितें जालें पळय प्रत्येक हांवें सांगलें पळय तेजे मनान कितें आसा तें हांव उलोवपाक शकना म्हज्या मनान कितें आसा तें हांव तुमचे मुखार मांडटलो आनी वारंवार मांडटलो तेवूय म्हणजे तुमकां आतांच एश्युरन्स आहा ओके आमच्यो म्हजो आमदारकीचो राजिनामा दिवपाक